नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी येता त्या सोमारा 8 जानेवारीक विकसित भारत संकल्प यात्रेंतल्यान लाभार्थ्यां वांगडा सादतले संवाद दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमांतल्यान जातली कार्यावळ. राना वाठारांत आशिल्ल्या लोकांच्या सनदाचे विशय 31 मार्च मेरेन लायतले मार्गाक मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या माहिती. पणजे शारांत केंद्र सरकारा कडल्यान स्वच्छ शार म्हूण पुरस्कार फावो जाल्ल्या खातीर मुखेलमंत्र्यांनी केला अभिनंदन. स्मार्ट सिटी विशीं 10 जानेवारी घेतले बसका. तरणाट्यांनी आपल्या भलायकेची जतनाय घेवंक जाय. फिट इंडिया संकल्पना आपणावपाची भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी केलां आव्हान. आणि पणजी दूरदर्शन केंद्राचेर आयज सांजे 7 वरांचेर प्रधानमंत्र्यांची हॅलो गोंयकार कार्यावळ. पळया खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी येता त्या सोमारा 8 जानेवारी दिसा विकसित भारत संकल्प यात्रेंतल्या लाभार्थ्यां वांगडा संवाद सादपाचे आसात. दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमांतल्यान ही कार्यावळ जातली. ह्या वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपस्थितांक संबोधीत करतले. सरकाराच्या वेगवेगळ्या लोककल्याणकारी मुखेल येवजण्यांचो लाव योग्य त्या लाभार्थ्यां मेरेन वेळेंत पावोवपाच्या हेतान सध्या पुराय देशभर विकसित भारत संकल्प यात्रा सुरू आसा. एनसीसी छात्रां मदीं शिस्त आनी गतीशीलता आसता. तांचे मदीं अनुशासन दिश्टी पडटा अशें उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी म्हळां. नवी दिल्लींत भारतीय प्रजासत्ताक दिसाच्या निमतान आयोजीत केल्ल्या एनसीसी शिबिराचें उक्तावण केले उपरांत उपराष्ट्रपती उलयताले. एनसीसीचे छात्र सैनीक हे देशाचे भविष्य आसा. भारताची उदरगत आनी देशाची शान राखपा खातीर छात्र सैनिकांचें योगदान म्हत्वपूर्ण आसा अशें उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. By your actions and conduct, you all exemplify unity in diversity. NCC ensures your organic growth as ambassadors for national awareness campaigns, fostering integration across cultural, religious, and geographical lines. Your participation with cadets from 25 countries mirrors India's recent G20 leadership guided by one earth, one family, one future. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस जयशंकर सध्या नेपाळ भोंवडेर आसात. तांणी नेपाळ सरकारा वांगडा वेगवेगळ्या मुद्द्याचेर भासाभास केली. शिक्षण, भलायकी, सांस्कृतीक मळावेल्या कांय प्रकल्पाचें तांच्या हस्तुकीं उक्तावण जालें. त्रिभुवन विद्यापीठ केंद्रीय पुस्तकालयाच्या नव्या इमारतीचें उक्तावण तांच्या हस्तुकीं जालें. भारत सरकाराच्या अनुदान सहाय्यातल्यान हो प्रकल्प कार्यान्वीत जाला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भारताच्या शेजारील राष्ट्रा वांगडा बरे संबंद दवरपा खातीर यत्न चलयल्यात अशें ह्या वेळार उलयतना मंत्री जयशंकर हांणी सांगलें. Under the leadership of Prime Minister Modi, the Government of India is committed to continue redefining its relationship with partners in our neighborhood, especially with Nepal. The Government of India is committed to move forward on the ideals of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas, and take the friendly neighboring countries, including Nepal, along with us in our development journey. विकसित भारत संकल्प यात्रेच्या माध्यमांतल्यान सरकाराच्यो वेगवेगळ्यो कल्याणकारी येवजण्यो लोकांक एकमेकाकडेन जोडपाचें काम करता अशें प्रधानमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव डॉ. पी.के. मिश्रा हांणी सांगलें. मुंबयत आयोजीत केल्ल्या विकसित भारत संकल्प यात्रेक तांणी वांटो घेतिल्लो. ह्या वेळार तांचे हस्तुकीं प्रधानमंत्री मुद्रा आनी प्रधानमंत्री स्वनिधी येवजणेच्या लाभार्थ्यांक धनादेशाचें वितरण जालें.
भारताच्या उदरगतीच्या प्रवासात सामान्य मनशाचो लेगीत वांटो आसचो अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचें सपन आसा। ते खातीर हे यात्रेच्या माध्यमांतल्यान सामान्य मनशाक येवजणे वांगडा जोडटात अशें डॉ. मिश्रा हांणी सांगलें। पात्र नागरिकांनी सरकारी येवजण्यांचो मुजरत लाव घेवंक जाय अशें आव्हान लेगीत तांणी केलें। वस्तींच्या निर्मितीत भारत संवसारीक मळावेले केंद्र जावचें हे खातीर फाटल्या 2000 वर्सां रत्न आनी जवाहिरांचो पुरवणदार म्हण भारत म्हत्वाची भूमिका बजयता अशें केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी म्हळां। मुंबयत आयोजीत एका कार्यावळींत ते उलयताले। कृत्रीम हिऱ्यांच्या निर्मितीत भारत अग्रेसर आसा। वस्ती आनी जवाहिरांच्या मळार भारतीय उद्देजक संवसारांत फामाद आसात। ह्या वाठारांची सर्वांगीण उदरगत जावची हे खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला सरकार वावुरता अशें मंत्री गोयल हांणी ह्या वेळार सांगलें। घेवया एक ल्हानसो विसव। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। विसव उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। 31 मार्च मेरेन राना वाठारांत आशिल्ल्या लोकांच्या सनदांचे विशय मार्गार लायतले अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां। सध्या 10,136 प्रकरणां अंतीम निकाला खातीर विचाराधीन आसात अशें सांगून ह्या खातीर लोकांच्या सहकार्याची गरज आसा अशेंय तांणी म्हळें। राना वाठारांतल्या जमनीचे दावे निकालात काडपा खातीर 3 पावंड्याचेर प्रक्रिया करतात अशें सांगून खासा ग्रामसभेंतल्यान लेगीत ह्या विशयाचेर निर्णय जातात अशेंय तांणी सांगलें। पर्वरी मंत्रालयांत खबराकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाक ते जाप दिताले। फॉरेस्ट रायट क्लेम रिवायव करपा खातीर मिटींग घेतली। जवळपास 10,000 लोकांनी ताका एप्लाय केला। 3 गजाली आसता। पयली स्पॉट व्हेरिफिकेशन, ताच्या उपरांत ग्रामसभेच्या उपरांत डेप्युटी कलेक्टर उपरांत कलेक्टराच्या उपरांत ताका सनद दिवप। आनी हे सगळें पळयल्या उपरांत 2-3 गजाली लक्षांत आयल्यो। ग्रामसभेक ते लोकूच येयला। म्हाजी पयल्यान पयली रिक्वेस्ट आसा, जितक्या जाणांनी आपली क्लेम घातल्या तितक्या जाणांनी पयली स्पॉट व्हेरिफिकेशनाक आमचे जे लोक वयता ताका कॉपरेट करचे। दुसरें तेंचेय लोक येवचे पडटा। FRCच्यो कमिटी काडलेल्यो आसा प्रत्येक गांवांत, तर तुला एक मेंबर तरी मिनिमम येवपाक जाय। तो जर मेंबर आयलो जाल्यार तें स्पॉट व्हेरिफिकेशन जाता, नाजाल्यार जायना। म्हणजे ट्रायबल लोकां कडल्यानूच व्हेरिफिकेशन मेळना, आपलें कॉपरेशन मेळना एकदां। म्हाजें स्पश्ट मत आसा, आमचे जितके ट्रायबल भाव ताच्या व्यतिरिक्त जे कोण अजुनूय जी म्हणजे फॉरेस्ट रायट क्लेम घातल्या सगळे आपले डॉक्युमेंट जाता तितके बेगीन दियात। पंचायतीन जाल्यार पंचायतीन दियात। डेप्युटी कलेक्टरान सांगलें जाल्यार डेप्युटी कलेक्टरान व्हरून दियात। आमी सगळ्यो केसीस डिस्पोज ज्यो आसा 30 मार्च पर्यंत करपाक घेतल्या आनी 30 मार्च पर्यंत आमची करपाची तयारी आसा। तेंच्यांनी सगळ्यांनी जर कॉपरेट केलें जाल्यार म्हाका दिसता हे सगळे 10,000 क्लेम जे आसा पळय ह्यो सेटल जावपाक शकता आनी आमी तितकी तयारी दवरल्या। आनी जो कोण कॉपरेट करिना सगळी जागा आपलीच म्हणटलो ताका मागीर परत मेळचें ना आनी मागीर गव्हर्मेंटाक दोश दिवचो न्ही। पणजे शारांतल्या स्मार्ट सिटी येवजणेंतल्या कामाचो नियाळ घेवपा खातीर ह्या संदर्भांतल्या सगळ्या घटकांची 10 जानेवारी दिसा बसका घेतली अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली। केंद्र सरकाराच्या नगर विकास मंत्रालय पणजे शाराक स्वच्छ शार म्हूण पुरस्कार जाहीर केल्या खातीर मुखेलमंत्र्यांनी पणजे शार महानगरपालिकेचें अभिनंदन केलां। नगरपालिका वाठारांत सांखळी नगरपालिकेक लेगीत केंद्र सरकाराचो स्वच्छ शार हो पुरस्कार फावो जाला। सांखळी पालिका मंडळाचे आनी कर्मचाऱ्यांचे लेगीत मुखेलमंत्र्यांनी अभिनंदन केलें। आमच्या पणजे म्युनिसिपालिटीच्या स्वच्छ पणजे हाच्या खातीर तांकां नॅशनल लेवलाचेर जो पणजे महानगरपालिकेक जो अवॉर्ड मेळ्ळा त्या खातीर पणजेचे खूब अभिनंदन करता। सगळे कावन्सिलर्स गार्बेज मॅनेजमेंटान जे काम करतात तेंच्या सगळ्यांचे। ताज्या भायर आमच्या सांखळी म्युनिसिपालिटी सगळे गार्बेजीत काम करपी जितके सगळे आमचे वर्कर आसा तांचेय खूब कारण स्टेट लेवला वयल्या 14 म्युनिसिपालिटी पैकी सांखळी म्युनिसिपालिटी इंक्लूड जाल्या। त्या खातीर दोनूय महानगरपालिका आनी सांखळी म्युनिसिपालिटी हांचें खूब अभिनंदन। ताकतिकेच्या भलायकी सेवे खातीर कळावाची मर्यादा उणी करपा खातीर भलायकी खातें यत्न करता अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी म्हळां। तरणाट्यां मदीं वाडट्या रक्तदाबाच्या दुयेंसाची प्रकरणां ही हुस्को करपा सारकी आसात। तरणाट्यांनी आपल्या भलायकेची जतनाय घेवपाक जाय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी फिट इंडिया ही संकल्पना घोशीत केल्या, ताचो अवलंब करूंक जाय। आधुनीक जिणेक लागून तरणाट्यां मदीं दुयेंसां वाडटात। भलायकी खातें हे खातीर उपाय येवजिता अशें मंत्री राणे हांणी स्पश्ट केलें।
20 ते 25 वर्साचे 25 ते 30 वर्साचे भुरगे जे आहा आयज तांकां अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर आसता. तेंच्या आई वडिलांनी भुरग्यांच्या लायफस्टायलाचेर खंय तरी नियंत्रण दवरपाची गरज आहा. आनी केन्ना केन्ना ब्लिड्स घेवन ते येता गोवा मेडिकल कॉलेजान. आनी आमी पळयता की हो एज गॅप हो कमी कमी जावंक लागला. आमी केन्ना केन्ना दिसतलें की मनशाक कोमॉर्बिडिटी असल्यार ताका वचून ते ब्लीड जातले काय तो मनीस एज ही ग्रोज ओल्डर ही विल गेट अ ब्लीड इन द हेड. ब्लीड हे कसलेय सिच्युएशनांतल्यान निर्माण जावंक शकता. मुख्य म्हणजे अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर आनी हे लायफस्टायल चेंजाची गरजूच आहा. म्हणून देशाचे प्रधानमंत्रीन फिट इंडिया आनी फिटनेसाचेर भर दिल्ले आसा. वेलनेस सेंटराचेर भर दिल्ले आसा. योगाचेर भर दिल्ले आसा. दॅट ओनली 2% ऑफ द पॉप्युलेशन इज ट्रेन्ड फॉर CPR and we want to make the community trained for CPR so that we are able to deal with any kind of eventuality even in the villages and make people more proactive. And म्हाका दिसता की ह्या तरेची ट्रेनिंग आमी जर दिल्यार काय हरकत ना. इट इज बेनिफिट फॉर द सोसायटी and benefit for the people, so I think we should take it forward. राज्य सरकार रान व्यवस्थापन धोरण अपनावपा खातीर प्रयत्नशील आसा अशें रानमंत्री विश्वजीत राणे हांणी म्हळां. पर्वरी मंत्रालयांत खबराकारां लागीं ते उलयताले. बोरये रस्त्याचेर आयिल्ल्या बिबटो वागाचो विशय खबराकारांनी मंत्री राणे हांच्या नदरेक हाडून दिलो. ताचेर मंत्री राणे हांणी जाप दिली. काल आम्ही धरले नाही. ते दुर्गादास कामतान सांगले आपल्या बिल्डिंगे भायर बिबटो आयला. कुत्रे बित्रे बिल्डिंगेचे आय एम नॉट जोकिंग. सांगले म्हाका. मागीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान केज दवरली थंय आनी ताका आयज धरला. इकोसिस्टम तयार करपाक इतले वर्सां ते जावंक ना. ते करपाक जाय. तुका चितल वितल दिसता तूं बोंडला गेल्यार म्हणून ते इकोसिस्टमाचेर भर दिवपाची गरज आहा. फॉरेस्ट मिनिस्टर म्हणून तेच घेवन बसला. फॉरेस्ट मॅनेजमेंट प्लॅन आमी अप्रूव करपाचे परगून घेतल्या आनी त्या आदाराचेर तांकां सांगला की काम करा म्हणून. बेश्टे भायल्यान जर म्हाका आमकां 2 सँक्शन जाल्ल्यो वाघ हाडून कितें करूं हांगा. बेश्टे झून घालपाचें आसता वाघाक. It's a very regal and royal animal. It should have that freedom to roam around. I cannot bring him here and without having those facilities that are required. When you have a wildlife park, it has to have. That's why the wild animals tend to come. गौरेडे कित्याक येता. ताका बी न्यूट्रिशन योग्य ते जंगलान गावना म्हणून तो येता. शेतान येता तुज्या आनी तो सगळे नासपूस करून वयता तो. ही विशय हांव पयलींच्यान तेच सांगता. हे करपाची गरज आहा. कोणी तरी आयज सुरवात केल्यार फुडल्या 10 वर्सांत तुका रिजल्ट गावता. You should have one plan which is taken for the next 10 years. So after 10 to 15 years, you will be proud to say that I want to take my children and go there and show them the park. These animals are there. Animals don't remain if there is very difficult to spot an animal if the ecosystem is not right. And I feel there's an imbalance in the ecosystem here and we have to correct it. पणजी दूरदर्शन केंद्राचेर आयज हॅलो गोंयकार ही मुखेलमंत्र्यांची म्हयन्याळी कार्यावळ जातली. सांजे 7 ते 8 वरां मजगतीं लायव्ह फोन इन कार्यावळीच्या माध्यमांतल्यान मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत गोंयच्या जनते कडेन संवाद साधतले. ह्या कार्यावळींत वांटेकार जावपा खातीर तशेंच आपले प्रश्न आनी समस्या मुखेलमंत्र्या मुखार मांडपा खातीर इच्छुकांनी 222-2424 आनी 222-5204 ह्या नंबराचेर संपर्क सादचो अशें मुखेलमंत्री कार्यालयान कळीत केलां. GHRDC म्हळ्यार गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंटाच्या सुरक्षा रक्षकांची पासिंग आउट परेड कोलवाळेच्या खेळा मैदानाचेर आयोजीत केल्ली. 80 नव्या सुरक्षा रक्षकांनी पासिंग आउट परेडींत वांटो घेतलो. GHRDCचे अध्यक्ष आमदार रुडॉल्फ फेर्नांडीस, महामंडळाचे उपाध्यक्ष दीपक नाईक, व्यवस्थापकीय संचालक ब्रिजेश मणेरकार हांच्या सयत हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार मार्गदर्शन करतना आमदार रुडॉल्फ फेर्नांडीस हांणी मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या मार्गदर्शना खाला सरकार ह्या वाठारांत नेटान काम करता अशें सांगलें. बेरोजगार लोकांक रोजगार दिवपाचें काम आपलें महामंडळ करीत आसा अशें आमदार रुडॉल्फ हांणी सांगलें. आमच्या लोकांचे चिंतलेले आहा आनी कितें आसता जेन्ना एक भुरगो इस्कॉलान शिकोवन पास जावन येता ह्या भुरग्याक सदांच त्याच टायमार कामाक घालूंक जावं जाल्यार त्याच टायमार ताका घेवंक जावं कसल्या तरी ताका बिजी धरूंक जावं. असोच तर एक 2-3 वर्सां तो जर बेकार उरलो घरान मागीर त्या भुरग्याक सोय जाता आनी मागीर तो हिंगा थिंगा भोंवंक लागता आनी तेचें लायफ पिड्यार जाता. ताका लागून हे बरें काम केलेलें आहा आमच्या गोवोरमेंटान अंडर द लिडरशीप ऑफ आमचो ऑनरेबल प्रमोद सावंत की यंग भुरग्यांक अशें जे पास जावन येता तांकां अश्यो फॅसिलिटी दवरलेल्यो आहा कामाक. कित्याक जेन्ना ते भुरगे कामाक लागतले तेन्ना तांकां सोयी जाल्ली आसता आनी अशीच सोयी तांकां तुमचो फ्युचर असोच चालू उरता.
नाल्यार भुरगे बेकार उरता आनी मागीर तुमी जाणात आयज काल मोबायली आहा आनी मोटरसायकली घेवन भोंवता आनी मागीर बेकार आयडल मायंड इज अ डेवल्स वर्कशॉप एक म्हणणें आहा. घेऊया एक लहानसा विसव. फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. विसव उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेले खबरो. केंद्रीय मंत्रिमंडळान 4,797 कोटी रुपयाची पृथ्वी विज्ञान येवजण चालीक लावपाची मान्यताय दिल्या. पृथ्वी आनी लागसरच्या वातावरणाचो खोलायेन अभ्यास करपाचें नियोजन ह्या येवजणेंत आसा. वातावरण बदल, दर्या संशोधन, ध्रुवीय संशोधन, भूंयकाप आनी भूगर्भशास्त्र तशेंच संशोधन, शिक्षण आनी प्रशिक्षण ह्या मळाचेर ह्या येवजणेंतल्यान काम जातलें. पुलीस महासंचालक आणि महानिरीक्षक हांची 3 दिसांची परिशद जयपुरात राजस्थान इंटरनॅशनल सेंटरात सुरू जाल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शेनवार आणि आयतारा ह्या परिशदेंत वांटो घेवन मार्गदर्शन करतले. ह्या परिशदेक सायबर गुन्यांव, पुलीस तंत्रगिन्यान, आतंकवादा आडची आव्हानां, वामपंथी उग्रवाद, बंदखणींतली सुधारणा ह्या सारकिल्या विशयाचेर भासाभास जातली. नव्या गुन्यांवकारी कायद्याचेर लेगीत ह्या वेळार चर्चा अपेक्षीत आसा. भविष्यातली कृत्रीम बुद्धिमत्ता, डीपफेक ह्या सारक्या तंत्रविज्ञानाक लागून जावपी आव्हानाचेर ह्या परिशदेंत तज्ञ मार्गदर्शन करतले. अयोध्येतल्या श्रीराम मंदिरात 22 जानेवारी दिसा दनपारां 12:30 ह्या अभिजात मुहूर्ताचेर श्रीरामाची प्राणप्रतिष्ठा जातली. 5 दिसांच्या ह्या कार्यावळीचें आयोजन व्हडा भक्तिभावान आनी श्रद्धेन केलां अशें मुहूर्त काडपी पुरोहीत पंडीत गणेश्वर शास्त्री द्रविड हांणी दिल्या. सध्या अयोध्या नगरी पुरायपणान सुशोभीत आनी अलंकृत जाल्या. दिन में होगा अभिजित मुहूर्त में 12:30 के आसपास. मेष लग्न है, उसमें वृश्चिक नवांश में वो होगा. उसके पूर्व 7 दिन अनुष्ठान सब होंगे प्रतिष्ठा के लिए जो आवश्यक है. उसके लिए बनारस से भी और बाहर से भी लोग जाएंगे, विद्वान ब्राह्मण लोग करेंगे. मर्यादा कार्यक्रम 18 से 22 का निश्चित है और 18 से 22 के बीच में जो कार्यक्रम होंगे वो पहले दिन जल यात्रा, शोभा यात्रा होगी. पूरा दिन उसमें लग जाएगा और उस दिन उतना ही कार्य होगा. दूसरे दिन फिर प्रायश्चित और गणेश पूजन, पुण्याहवाचन, मातृका पूजन, मसूरधारा पूजन, आयुष्य मंत्र जप, नांदी श्राद्ध और ब्राह्मण वरण का कार्य होने के पश्चात ब्राह्मण लोग मंडप में अपना दायित्व संभालेंगे. उनको जो दायित्व दिया जाएगा ब्राह्मणों को, वो अपना कार्य करने में सक्षम हो जाएंगे. दूसरे दिन से हवन का कार्यक्रम भी होगा और अधिवासन का कार्यक्रम भी होगा. ये सब कार्यक्रम बराबर दिन भर चलते रहेंगे. अस्तंत बंगालातल्या नॉर्थ 24 परगणा जिल्ह्यात ईडी म्हळ्यार सक्तवसुली संचालनालयाच्या एका पंगडाचेर थळाव्या लोकांनी हल्लो केल्ल्यान कायदो आनी सुवेवस्थेचेर प्रश्न निर्माण जाला. तृणमूल काँग्रेसीचे अध्यक्ष आणि जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी आशिल्ल्या शेख शहाजहानच्या घराचेर धाड घालपा खातीर हो पंगड वतालो. निमलश्करी दळाचो पंगड वांगडा आसतना लेगीत 200 जाणांच्या जमावान तांचेर हल्लो केलो. हातूंत ईडीचे 3 कर्मचारी आणि 3 पत्रकार जखमी जाल्यात. तांचेर कोलकाताच्या हॉस्पिटलांत उपचार चालू आसा. ह्या घडणुकेचेर भारतीय जनता पक्षाच्या केंद्रीय फुडाऱ्यांनी खर उतरांनी टिका केल्या. प्रेस के ऊपर जो हमला हुआ है वो दिखाता है कि बंगाल में रोहिंग्या मुस्लिम जो है उनको घुस के बंगाल की पूरी लॉ एंड ऑर्डर को क्या कर चुके हैं. और ये जो ईडी के साथ हो रहा है, ये सिर्फ ईडी के साथ नहीं हो रहा है, ये अपना बंगालियों का फ्यूचर दिखा रहा है. बंगालियों के साथ भी ऐसे आगे आने वाले समय में होने वाला है. अगर ये सरकार तो कुछ नहीं करेगी, ये सरकार अगर रहेगी और भी
तेजी से ऐसी चीजें होती रहेगी। और बांग्लादेश से गैर कानूनी सामान लाना भेजना, ये सारे काम का नायक ये शाहजहां शेख है। उनका घर में जब रेड करने गए, जिस ढंग से ईडी का लोगों के ऊपर अटैक हुआ, गाड़ी तोड़फोड़ किया, ये पूरा साजिश है। कारण इनका सारे जो मस्तान है वो लोगों ने काम किया, कोई जनता नहीं किया। जनता चाहते हैं वो हिरासत में चला जाए, उनके कारण जनता भयभीत है, दुखी है। इसीलिए जो घटना हुआ, इस घटना को हम लोग निंदा करते हैं और तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। और राज्य सरकार से भी हमारा निवेदन है, जो जैसा घटना हुआ हो टीएमसी लीडर, फिर भी राज्य सरकार भी इस हमला का खिलाफ, जो हमला किया फोटो देख के सबके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। बंगाल में कानून का राज नहीं है, जो सेंट्रल एजेंसी भी वहां जाती है उसके ऊपर भी हमला होता है। ईडी पे हमला हो गया, पहले एक बार फौज के ऊपर भी ममता जी ने बहुत बड़ा सवाल उठा दिया था जब वो ड्रिल हो रही थी। तो बंगाल में ममता जी को ये लगता है कि बंगाल में एक अलग राज है जहां वो जो चाहेंगी वही होगा। ये पूरी तरह दुर्भाग्यपूर्ण है। बायलांच्या भारत आणि ऑस्ट्रेलिया पंगडामधलो T20 क्रिकेट सामनो आयज नव्या मुंबईतल्या डी.वाय. पाटील स्टेडियमाचेर जातलो। भारतीय बायलां क्रिकेट पंगडान अंदूच्या मायदेशांतल्या मोसमांत इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलिया ह्या दोनूय बलाढ्य पंगडांक कस लावपी खेळांत हारयल्ले। ह्याच फाटभुंयेर आयचो खेळ म्हत्वपूर्ण आसा। राष्ट्रीय राजधानी नवी दिल्ली सयत पुराय उत्तर भारतांत खर शिंयाचें ल्हार अजून मेरेन चालूच आसा। राजधानी दिल्ली आनी लागसरच्या वाठारांत लोकांक खर शिंयाचो सामनो करचो पडटा। भारतीय हवामान विभागान हरियाणा, दिल्ली, पंजाब आनी राजस्थान ह्या राज्यां मदीं खर आनी चड खर शिंयाची शिटकावणी दिल्या। दाट धुकें लेगीत पडिल्ल्यान जनजीण आनी येरादारीचेर ताचो परिणाम जाला। अरबी दर्यांत लक्षद्वीप जुंव्या लागसार तयार जावपी पोशाक वातावरणाक लागून गोंयांत कांय सुवातांचेर फुडले 2 दीस मध्यम ते बारीक प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या। काल राती गोंयच्या कांय वाठारांनी शिपडून पावस पडलो। 5 ते 7 जानेवारी मजगती दर्यांत वाऱ्याची गती 40 ते 45 किलोमीटर आसतली। ताका लागून नुस्तेमारांनी दर्यांत वचचे न्हय अशें हवामान खात्यान कळीत केलां। आता पळोवया आयचे तापमान। पणजी वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 31.5 अंश सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 23.8 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला। निमाणे कडेन परत एक फावट मुखेल खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी येता त्या सोमारा 8 जानेवारीक विकसित भारत संकल्प यात्रेंतल्यान लावार्थ्यां वांगडा साधतले संवाद। दूरदृश्य प्रणालींतल्या माध्यमांतल्यान जातली कार्यावळ। राना वाठारांत आशिल्ल्या लोकांच्या सनदाचे विशय 31 मार्च मेरेन लायतले मार्गाक मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या माहिती। पणजे शारांत केंद्र सरकारा कडल्यान स्वच्छ शार म्हण पुरस्कार फावो जाल्ले खातीर मुखेलमंत्र्यांनी केलां अभिनंदन। स्मार्ट सिटी विशीं 10 जानेवारीक घेतले बसका। तरणाट्यांनी आपल्या भलायकेची जतनाय घेवंक जाय, फिट इंडिया संकल्पना आपणावपाची गरज भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी केलां आवाहन। आनी पणजी दूरदर्शन केंद्राचेर आयज सांजे 7 वरांचेर प्रसारीत जातली मुखेलमंत्र्यांची हॅलो गोंयकार ही कार्यावळ। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवपाक शकतात। त्या खातीर आमच्या फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवपाक शकतात। तशेंच DD गोवा चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवपाक शकतात। इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।